पावसान परतून एक फावट नेट धरला देखून राज्यात जायते कडेन हुंवाराची स्थिती झाडां हुमटून पडपाची प्रकरणां चालूच आसात। टायड फोरकास्टा प्रमाण सोमारा सकाळी 6:25च्या सुमाराक पणजे भरती येतली। मजगतीं शेनवारा रातीं नेटान पडपी पावसाक लागून आल्तीन झाड हुमटून पडले। पोना दवरिल्ल्या गाडयांचेर हे झाड पडिल्ल्यान गाडयांचें पुराय लुकसाण जालां। खोर्ले म्हापशेच्या रस्त्याचेर उदक आयिल्ल्यान रस्ते पुराय तरेन उदकापोना गेल्यात। कावरे पिर्ला पंचायत वाठारांतल्या मायणात नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडांच्यो खांदयो पडल्यो। उजो पालोवपी दळान कळाव करिनासतना त्यो थंयच्यान काडल्यात आनी रस्तो मेकळो केला। पेडणे वाठारांत शेतांनी उदक भरिल्ल्या कारणान शेतकारांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। रायबंदरांत एका घरांत उटंगराच्या पावसाक लागून तशेंच स्मार्ट सिटीच्या गैरवेवस्थापनाक लागून धोपरां इतलें उदक भरलां। हे आदीं हांगा केन्ना उदक भरूं नाशिल्लें असो दावो घरमालकान केला। शिरवोड्या एका घराची वणत कोसळ्ळी। फूग मारिल्ल्या कारणान ही वणत कोसळिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।